लायटीच्या तुटवड्याचो परिणाम आता उदका पुरवण्याचेरूय जावंक लागला। शुक्रारा बार्देस, दिवचले आणि मुरगांव तालुक्यांत मर्यादित उदका पुरवण जातली। भौशीक बांदकाम खात्याकडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण अस्नोड्या उदका पुरवण प्रकल्प आणि सांग्यावेल्या शेळप्या उदका पुरवण प्रकल्पांत वीज पुरवण बंद पडिल्ल्यान ह्या तिनूय तालुक्यांनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला। तेलंगणातल्या संपाक लागून एनटीपीसी आणि सेंट्रल ग्रिडाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांक सध्या कोळसो मेळना। हाका लागून पश्चिम आणि दक्षिण वाठारांत जावपी वीज पुरवण 30 ते 40% उणें जाल्या। कोरबा प्रकल्पांतली वीज पुरवणय थंयची केंद्रां बंद जाल्ल्यान बंद जाल्या। अस्तंत आणि दक्षिणेंतल्या राज्यां बरोबर गोंयाकय हाचो व्हडा प्रमाणात फटको बसला। सध्या रातच्या वेळार गोंयाक 100 ते 150 मेगावॅट जाल्यार दिसाची सुमार 75 मेगावॅट वीज उणें पडटा। फाटल्या 2-4 दिसांत आदी मदीं व्होल्टेज 190 मेरेन सकयल येता। हाका लागून सध्या गोंयांत लोड शेडिंग चलता। आतां हाचो उदका पुरवणेचेरय परिणाम जावंक लागला। वीज पुरवण बंद पडिल्ल्यान आनी व्होल्टेज उणें जाल्ल्यान अस्नोडा उदका पुरवण प्रकल्पाचेर परिणाम जाला। हाका लागून बार्देस आनी दिवचले तालुक्यांत उदका पुरवण मर्यादीत जातली अशें भौशीक बांदकाम खातें म्हणटा। दक्षिण गोंयच्यानूय अशीच भौशीक सुचोवणी आयल्या। वीज पुरवण उणें जाल्ल्यान सांग्यावेल्या शेळप्या उदका पुरवण प्रकल्पाचेरय परिणाम जाला। लायट नाशिल्ल्यान मुरगांव तालुक्याक शुक्रारा उदका पुरवण जावची ना। पंपिंग सारकें जालें ना जाल्यार साश्टीतय शुक्रारा मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या सुत्रांनी प्रुडंटाक सांगलां। तेलंगणाचो संप आनी कितले दीस चलतलो हाचें कांयच निश्चित ना। मात तितले दीस वीज पुरवणेची आनी ताका लागून उदका पुरवणेची परिस्थिती दिशीं दिशी गंभीर जायत वतली हें स्पश्ट दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। 21 वर्सां पुराय जाल्ल्या खाशेल्या भुरग्यांक स्कुलांत येवपाक बंदी घालपाच्या संजय स्कुलाच्या आदेशाक उच्च न्यायालयान स्थगिती दिल्या। स्कुलाच्या आदेशा आड 14 पालक हायकोर्टात गेल्ले। कोर्टान स्कुलाच्या वेवस्थापनाक 19 ऑक्टोबर मेरेन आदेश स्थगीत दवरूंक सांगला। हो आदेश काडपी संजय स्कुलाच्या वांगडी सचिवाकय हायकोर्टान नोटीस काडल्या। ज्या खाशेल्या भुरग्यांक 19 सप्टेंबराक 21 वर्सां पुराय जाल्यांत तांणी 14 ऑक्टोबरा सावन संजय स्कुलांत येवचें न्ही असो आदेश संजय स्कुलान काडिल्लो। ह्या खातीर तिडकल्ल्या पालकांनी स्कुलाच्या आदेशा आड हायकोर्टात आव्हान अर्ज घालो। बिरेस्तारा ही याचिका हायकोर्टात सुनावणेक आयली। संजय स्कुलाच्या ह्या निर्णयाक हायकोर्टान 19 ऑक्टोबर मेरेन स्थगिती दिल्या। संजय स्कुलाचे वांगडी सचिवाकूय हायकोर्टान नोटीस काडल्या। संजय स्कुलाची वास्को, म्हापशा आनी कुडचड्यार अशीं 3 स्कुलां आसात। 21 वर्सां वयल्या भुरग्यांक स्कुलांत येवंक बंदी घाली जाल्यार 100 वयर भुरग्यांक घरा बसची पडटली। बिरेस्तारा सुनावणे वेळार 50 पालक आनी भुरगीं हायकोर्टात आशिल्लीं। संजय स्कुलाचे चेअरमॅन आहा ताणें डिसिजन केला आमकां भुरग्यांक जाय कितें 22 वर्सां जाले उपरांत तांकां कितेंय तरी काम दिवचें, कसलेंय तरी ओकेशनाक कामाक दवरचें म्हणून। आमच्या न्ही घरात दवरून भुरगीं पिड्यार जाता न्हू। एक आवय बापूय आसता, कोणी तेजी आवय आहा, कोणाची बापूय ना, थोड्याची वकल्याची आवय आसा, बापूय ना। त्या भुरग्याक ती इस्कॉलाक धाडून आपल्या पोटाचें तरी कितें करता। सो त्या पासून ती आमकां इस्कॉल जाय। सो हांव मागता इवन कोण आसा आमचे वयर आहा पळय आमी जाय त्या जाग्याचेर भोंवले पूण आमचें कांयच जालें ना। आतां निमाणें आमी शेवटाक कोर्टान येयल्या। आमकां कोर्टान गव्हर्मेंटान आमकां कसोय करून आदार करून ह्या भुरग्यांक दवरपाची आमची मागणी आसा। फुडल्या बुधवारा परत ही याचिका सुनावणेक येतली। संजय स्कुलान असो आदेश काडपा फाटलें कारण कितें हें त्या दिसा कोर्टा सामकार स्पश्ट जातलें। हायकोर्टांतल्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार। पेडण्याची पुनव सगळ्याक फामाद। बुधवारा पेडण्या लोकांनी पुनव मनयली। हजारांनी लोकांनी देवाचे दर्शन घेवपाक गर्दी केली। पळयात ही पेडण्याची पुनव। बुधवारा पेडण्याची पुनव जाली। रवळनाथ आणि भगवती देवीच्या देवळात सकाळ सावन धार्मिक विधी जाले। पेडण्याचे पुनवेची सुरवात आदिस्थान मांगरांत आशिल्ल्या श्री देव रवळनाथ आणि भूतनाथाची तरंगां सोडून जाता। थंय गुरव सामूहिक गाराणे घालतात। सगळे भाविक मांडाचेर वतना देवाचे दर्शन घेवपा खातीर जमिल्ले असतात। उपरांत थंय भुतां काडपाचो विधी जाता। उपरांत हर हर महादेवाचो गजर जाता आनी भूतनाथ देव रागान जावन वतना ताका शांत करपा खातीर सगळे भाविक कर तूं देवा अशें उतर दिवन देवाक शांत करतात। पुनवेचो उत्सव राती सुमार 1 सुरू जाता। ती सकाळी 6:30 सोंपता। हे पुनवेक गोंयच्यानच न्ही तर लागसारच्या महाराष्ट्र आनी बेळगांवच्यान लोक येतात। ह्या वेळार सगळ्या मानकऱ्यांक कौल दितात।
पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. बुधवारा मडगांव नगरपालिकेन बाजारांत फुटपाथांचेर अतिक्रमणां केल्ल्या पसरकारांचेर कारवाय करून सुमार 2 लाखांचो माल जप्त केलो. लोकांचे हाचेर खूब कागाळी येताल्यो. मोहीम फुडें चालूच उरतली अशें पालिकेचो बाजार निरीक्षक म्हणटा. मडगांवांत चडशे पसरकार फुटपाथाचेरूच सामान दवरताले. येवच करतल्या लोकांक ताचो बरोच त्रास जातालो. लोकांनी हाचेर मडगांव नगरपालिके कडेन कागाळी केल्ल्यो. बुधवारा नगरपालिकेचो बाजार निरीक्षक मोहन आल्लीकारान कामगाराक घेवन ह्या अतिक्रमणाचेर कारवाय केली. पालिकेन पसरकाराचो 2 लाखाचो माल जप्त केला. पोरणे स्टेशन रोड, माबाय हॉटेल, पोरण्या मार्केटान आख्या ह्या सुवातींनी पसरकारांनी केल्ली अतिक्रमणां काडून उडयली. ह्या कामा खातीर पालिकेन तांकां खास गाडी दिल्ल्यान आनीक बऱ्याक पडला. आल्लेकार म्हणटा, पसरकार फुटपाथाचेर मार दवरपाक शकनात. इलिगल दिसांनी वाडत गेलेल्या लोकांची कमनेन वाडलेली आतां चीप मेळना कारणान आमकां टायम टू टायम तेंच्यानी कंटिन्यू रावंड घेवपाक मेळटा. हेज्या फुडें आमी फातोडा आखे एरिया कंटिन्यू 8 दीस भर आमी कवर करतले आनी तातूंतलो माल जप्त करतले. जप्त ह्या खातीर करता की आमी जप्ती हाडून कितलो माल हाडलो हे दाखोवपा जाग्यार लोकांक डिसिप्लीन लोकांनी भायर दवरचें न्हू आनी एन्क्रोचमेंट न दवरता क्लीन दवरचे जेणें करून त्या खातीर तांकां शिकोवपा खातीर व तांकां दाखोवपा खातीर बाबा भायर दवरप रायट न्हू. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राव. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसो.